आमचे ऑनरेबल दोन मंत्री जे आयज स्वेरींग इन जाल्ले आसा आनी आयज दोगांयकूय हांव अभिनंदन म्हणटा आमचे ऑनरेबल दिगंबर बाब कामताक तशेंच रमेश तवडकर सराक कित्याक आयज हेंच्या हे सिनियर मोस्ट आमचे आमदार कित्याक हांव तर फर्स्ट टायम आमदार हे कितलींशीं वर्सां जाले हे आमदार आसात आनी आयज तांकां योग्य पावती जी आसा ती आयज आमच्या गोवोरमेंटान दिल्ली आसा आय एम व्हेरी हॅपी विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टी अध्यक्ष दामू नायक आनी आख्खी पार्टीचे कित्याक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्लेली आसा ती आमी पूर्ण केल्ली आसा आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तो व्हडलो सपोर्ट म्हाका मेळटा इन द डेव्हलपमेंट सायड इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी मोरमोगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सो तेज्या लागून हांव ताचो खरेंच मनानसून हांव आभारी आसा. Are you seriously happy? डेफिनेटली यू कॅनॉट सी इट ऑन माय फेस. This one? ऑफकोर्स अरे तूं आतां कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमचें नांव आशिल्लें. पळय नांवां आसलेलीं नासलेलीं दॅट इज ऑल द डिसिजन विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बट हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां म्हाजें मेन कर्तव्य आसा तें म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी आनी आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान जे बील पास जाल्लेलें आसा रेग्युलेशन ऑफ हावजींग ऑन गव्हर्मेंट लँड हे 90% म्हाजी जी घरां आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सी ऑन गव्हर्मेंट लँड आसा सो हेजें व्हडलें गिफ्ट आनी कितें जाय तशेंच रिहॅबिलिटेशन बोर्डान जे लोक ते 600 युनिट आसा तांकां ओनरशीप दिवपाचें डिसिजन सीएमान घेतलेलें आसा सो दिस आर द बिगस्ट गिफ्ट. तशेंच हावजींग बोर्ड थंयसर क्वॉटर्स आसा ते रिडेवलपमेंट चेअरमॅन आसा जी तेणें म्हाका हेल्प केलेलो आसा हावजींग बोर्ड रिडेवलप करपाक लागून इतले फ्लॅट्स ते लोकांक ती घरां बिल्डींग बांदून दिवपाची हेजे वयर आनी म्हाका कितें जाय आयज जे हांव लोकांक लागून काम करूंक शकता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत दॅट इज अ बिगस्ट गिफ्ट वॉट आय गॉट.